कोण जर इलिगल स्ट्रायकार वता 200 रुपया आणि दंड आणि त्या भायर 6 म्हयन्याचे प्रेजांव. पण गोंयचो सरकार ताच्याकूय खूब फुडें वचोंक सोदता. बाब प्रमोद सावंत मुख्यमंत्रीच्या नेतृत्व खाला की कामगारांक जो जर स्ट्रायकार वता, समज एक संघटना व एक लिडर त्या कामगारांक वचून सपोर्ट करता, सॉलिडारिटी दिता, जाल्यार तांकां 200 रुपयाच्या जाग्यार तेणी ते वाडयला. 6 म्हयन्याचे प्रेजांव आसा ते 3 वर्साचे प्रेजांव केला. आमचो AITUC आणि जितले सगळे एफिलिएटेड युनियन आहा ते सगळे मेळून आमी अपोज करता. कित्याक हातूंत जे गव्हर्नमेंट कर्मचारी, जे संघटीत कामगार जर फाल्यां आपल्या अधिकारांक लागून जर त्यांनी स्ट्रायक नोटीस दिलो, सरकाराच्या कायद्या प्रमाणे त्यांनी एक नोटीस प्रोहिबिटरी ऑर्डर काडूंक शकता आणि तो स्ट्रायक बॅन जावंक शकता. कामगारांचेर कितलेही अत्याचार जाले जाल्यार ते त्यांनी सोसूंक जाय. इट विल मीन अ सायलन्स ऑफ द ग्रेवयार्ड.